वो सभापतीत जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीत जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली. सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर साधारण अर्ध्या तासान ते आयले. कांय आमदार बैठक विसर्जीत करून भायर गेले, तांचे प्रेसाक भितर संभाषणय जाले आणि त्याच्या नंतर ते आयले आणि ते आपले काम करून गेले. खबर आसून का त्याच्या अपुऱ्या माहितीन किंवा मिस इन्फॉर्मेशनाचेर अशे तरेचे वक्तव्य सभापतीचेर करप जेन्ना विधानसभेचे अधिवेशन 4 दिसांचेर आसा आणि सभापती सारको एक घटनात्मक एक कॉन्स्टिट्युशनल जांचे पोझिशन आसा, सन्मानाचे पोझिशन आसा, जाची जबाबदारी आसा की अधिवेशनान भितर सभापतीच्या खुर्चे वेल्यान कामकाज निपक्षपणान ते करपाक जाय आणि तो आदर तांकां मेळिल्लो आसा आणि अशा भाशेन ताची अवहेलना करप, ताची निर्बत्सना करप हे बरोबर न्ही. म्हणजे लोकशाही प्रणाली भितर ऑपोजिशन तितकेच ताकदीचें आसचें ह्या मताचे सभापती आसतना आणि ह्या दीर्घकालीन अधिवेशनाक तांचे कडच्यान तुमकां सहकार्य करपा खातीर तांणी सगळी उपाययोजना केली आसतना एक बारीकशा तांच्या घटने वेल्यान तुम्ही म्हणजे हे समजून घेनासतना ताचेर आरोप करप हे बरोबर न्ही. विजय सरदेसायाचे ते वक्तव्य की सभापती हे राजकारण्यांच्या हातांतले बावले जावप हो प्रश्न आम्ही ताचो निषेधही करतात आणि या पदाचे सन्मान, या पदाची गरिमा, या पदाचे जे घटनात्मक जो दर्जो आसा तो सकल वचपाचो प्रयत्न उडोवपाचो प्रयत्न करचे न्हय. विजयाच्या जनता दरबाराचो परिणाम जावचो ना म्हूण बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष उलयलो. जनता दरबार तुमकां कितें आजचो विजय सगळं जनता दरबार करता करचो मरे सगळं करूंकूच जाय. तुमकां तुमच्या पार्टीचो इम्पॅक्ट पडटलो, तुमकां इम्पॅक्ट कितें पडटलो? अजिबात ना. भारतीय जनता पार्टी म्हणजे सरकार ज्या तरेन काम करता आणि सगळे स्तरापर्यंत म्हणून तर आमचो प्रत्येक वेळा विषय असता की बारीकातल्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही. बारीकातल्या बारीक भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर लोकांच्या दारान वचपाचे वर्सान 2 फावटी 3 फावटी आमी जे हे करता तो आमचो योजनेचोच भाग आसा. आणि आता हे जाले नंतर विधानसभा जाले नंतरय परत सरकार तुमच्या दारी हे करून त्या जाग्याचेर वचून लोकांचे कितें आसा विशय आसा ते विशय आसा तसले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.